हे डिसिजन आमच्या पयलींच जाला, आं. आता न्हय. जे माननीय होम मिनिस्टरा कडेन आमच्यो मिटिंगो जाल्यो तेन्ना मताचेर. अलायन्स केले न्हू की मातशें सीट कॉम्प्रोमायज करचे पडटा. एमजीपी कितले एक्सपेक्ट करता की अलायन्सान गेले हो जाल्यार विशय जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाता तेन्ना येतलो आता. पण मिनिमम कितले तरी हो विशय इलेक्शन जाता तेन्ना. पूण मोगो पक्षानूय तशें काम करपाक जाय. सीट मागता आसतना वोगीच सीट मागूंक शकना. हां मोगो पक्षाचें काम त्या त्या मतदारसंघात आसा. थंयच मोगो पक्ष कितें करूं शकता. उठलो सुटलो खंयचो सीट मागलो हें बरोबर. मोगो पक्ष आपली पार्टी वाडोवपाक फाटी उरता मातसो पार्टी लेवलाचेर. म्हाका दिसना मोगो पक्षाचे जी संघटना आसा ती येत्या 2 वर्सांत बरें काम करतली. सर आनी एक सीट मागीर दोन आणि एक तुमच्या बरोबर रावतलो, हा? जीत बरोबर तुमच्या रावतलो त्यांचे तो दिसती आमचो पडटा पळय आमदार तो. आसा, जी तो आमचो आमदार आसा ताचेर केल्ले कोणकोणी प्रॉब्लेम्स हे सॉर्ट आउट जाल्ले आसा. आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसात तेय सॉर्ट आउट जातले आनी जीत आमच्याच बरोबर.